बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता। तर आतां आमी उत्तेजा कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। उत्तेजा, आयज कामगार दीस आणि कामगार दिसा निमतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान एक म्हत्वाचें विधान केलें। ते म्हळ्यार वन नेशन वन रेशन ह्या येवजणे खाला भायल्या राज्यांतले जे कामगार आसा ते गोंयान काम करतात तांकां आतां हांगासर रेशन घेवपाक मेळटलें। तांच्यांनी आपले रेशन कार्ड हांगा गोंयान ट्रान्सफर केल्या उपरांत तांकां खंय ह्या येवजणेचो लाव घेवं येता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलेलें आसा। आनी दुसरी बातमीची म्हळ्यार काल जो मुख्य नगर नियोजक राजेश नायक हांकां निलंबीत केल्लो आनी ते विशीं आयज पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्याक विचारले तेन्ना तांणी सांगलें की मुख्य नगर नियोजक राजेश नायक हांकां हांचो निलंबनाचो निर्णय जो आसा तो कायद्या प्रमाण केल्लो आसा आनी ते विशीं कोर्टात खंय केस चालू आशिल्ल्याचें तांणी सांगलेलें आसा। तर ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। थँक्यू उत्तेजा। तशेंच दुसरी जी बातमी ती फाटल्या दिसांनी सांग्यार एका घराक सिलिंडराचो स्फोट जावन उजो लागिल्लो आनी ह्या घराचे सामके जे घर ते लासून काबार जाले। तेन्ना थंयचो जो मंत्री आहा ताणें सांगलें की हेजे घर ते बांदून दितलो म्हणून। तशेंच ते सद्या घराचें आतां काम सुरू जाल्लें आसा आनी तें काम सुरू केलां ते थंयसरच्या लोकांनी ते धन्यवाद मानला। ही जी बातमी तुमी सेंट पेमला बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी समिधा कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया इतिहासाची घडणूक। समिधा, कांय दिसा फाटीं आतां म्हाकाजन कुडतऱ्या बापायनूच आपल्या 6 वर्साची चलयेक मारपाची घडणूक आशिल्ली ती ताजी आसतनाच आतां काल मुंगूल फातोड्या घोवानूच आपल्या बायलेचो खून केल्ल्याचे प्रकार जो आसा तो उक्ताडार आयिल्लो आसा। आनी ह्या प्रकरणांत मेयल्या म्हायती प्रमाण जोडपे जे आसा तांचे मदीं सदांच वादावादी जाताली आनी तांचे काल झगडे जाले बरेच। हाचें रुपांतर जें आसा तें मारामारीत जालें आनी घोवान जें आसा बायलेक जिवेशी मारिल्ल्याचें कळटा। फातोर्डा पुलिसांनी आरोपीक अटक केल्ली आसा। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। थँक्यू समिधा। समिधान जी सांगला जी आतांच सद्या गोंयान हे जे गुन्हे आहा ते वाडत आसा। कोणाक केन्ना कोणाचो अपहरण जाता नाजाल्यार खंयचो खून जाता आनी अशी ज्यो घडणुको वाडत आसा। ही जी बातमी तुवें सेंट पेमला बुलेटिनाक पळया। तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया इतिहासाची घडणूक। ऐश्वर्या, आपल्याक मंत्रीपदाची आशा ना। मंत्रीपद कोणाक दिवप हे मुख्यमंत्री थारायतलो। देखून सालिगांवचो आमदार केदार नायकान मायकल लोबोक मंत्रीपद दिवचें अशें सांगिल्लें। ह्याच फाटभुंयेर मायकलान प्रतिक्रिया दिल्या। तशेंच दुसरी जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार मडगांव मोतीदंगर वाठारांतल्यान अपहरण जाल्ल्या सांत चलयेचो सोद घेवपाक मडगांव पुलिसेक येस आयला। देखून पुलिशेन ह्या चलयेक कर्नाटकांतल्यान सोदून काडलें। तशेंच सांत चलयेचें अपहरण करपी दुबावीत आरोपी परशुराम अरिहर ह्या 22 वर्साच्या तरणाट्याकूय पुलिशेन अटक केल्ली आसा। तिसरी जी म्हत्वाची बातमी ती म्हळ्यार खाजगी क्षेत्रांत काम करपी गोंयकारांक चडांत चड साधन सुविधांचो कसो फायदो जातलो हे विशीं चर्चा सुरू आसा। देखून खाजगी क्षेत्रांत काम करप्यांक कमी दरांत घर रीण दिवपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें आसा। पणजे जाल्ल्या भाजप कार्यकर्त्या मेळाव्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो। ह्यो तिनूय बातम्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात। थँक्यू ऐश्वर्या। ऐश्वर्यान सांगले त्यो बातम्यो तुमी मुजरत सेंट पेमला बुलेटिनाक पळयात। तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक टीव्ही ते फॉलो ते सबस्क्रायब करा। कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर।
बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पोलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्ले. पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत